हे जेन्ना आमी उलयता मोहीन बाब GSTची ग्रोथ बी सगळी गजाली, एक कन्सर्न जी आसा ती म्हळ्यार मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराची ग्रोथ गोंया भितर जाय तशी जायना आनी तुमी इंडस्ट्रीज मिनिस्टरूय आसा. बजेटा भितर आमी पळयलें द ओनली एरिया वेर देर वॉज सर्टन क्रिटिसिजम वॉज फ्रॉम इंडस्ट्रियल बॉडीज सेईंग दॅट द एलोकेशन इज टू लेस. दुसरो इश्यू आशिल्लो तो इंडस्ट्रियल इस्टेटींचो, जंय एवरीबडी आय थिंक अग्रीज की ती अपग्रेडेशन जावपाक जाय रस्त्याच्या बाबतींत, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत, आनी तितली फावो तितलें एलोकेशन बजेटा भितर दिसना. हें तुमी मान्य करतात? हांव इतलें मान्य करपाक शकता, अपेक्षा प्रत्येक डिपार्टमेंटाची आसता, अपेक्षा प्रत्येक सेक्टराची आसता आनी इंडस्ट्रियल सेक्टरानूय तेंची अपेक्षा आशिल्ली आमकां एलोकेशन मातशें मायज मेळटलें. कित्याक अपेक्षा मायज आशिल्ली? थोडे आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेटान हांव हेच्या आदी आनी आतां हांवें पळयलां तशें स्वताचें वचोन आनी स्वताचे अंत्रप्रनर जे आसा आमचे MD जे GIDC आसात ते स्वताचे वचोन तेंचे हियरींग घेता. एक दोन कडेन हांवूय गेला, फुडाराकूय हांव वयतलो. परिस्थिती पळयल्यार रस्त्यांची वायट आसा. कॉमन जी तांकां फायर हायड्रंट आमी कॉमन फेसिलिटी घालता म्हणली ती घालूना. स्ट्रीट लायटींग सारकें ना, टू टेल फ्यू थिंग्स. वॉटर सप्लाय सारकें ना आनी प्लॉट्स जे एलोकेशन आसा हुंयचो वेकेंट आसा, हुंयचो मेळपा शकता, हुंयची इंडस्ट्री बंद आसा, हुंयची चालू आसा, ती सारकी आमचे कडेन डेटा ना. आतां आमी फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी फूल डिजिटायजेशन ऑन द कितें म्हणटा तें ऑन द ब्लॅक बोर्ड कशें आमी आसा डिजिटल बोर्ड यू वील बी एबल टू सी इट रियल टायम. ही ट्रान्सपरन्सी आमी हाडपाक केल्ली आसा. आनी तुमी सांगता तशें आतांच मुद्दो असो आशिल्लो की सेंटर कितें सेंट्रल फंड्स आमकां जाय आनी हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कमी आसा, रस्ते करपाचे म्हण नाका, ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचें म्हण नाका, न्यू इंडस्ट्रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट करता तेन्ना उदकाची पायपलायन आनी ऑल आर द रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अंडर गतीशक्ती आमकां सेंटरा कडेसून स्पेशल फंड्स मेळटा. आत्ताच आमी त्यो एस्टिमेट्स करून त्यो पास जाल्ल्यो आसा. आतांच टेंडर जे केल्ले आसा ते आमी आतां तांकां वर्क ऑर्डर दिले म्हणटच हेंय काम चालू जातलें. आनी जे आमचे शॉर्टकमिंग्स आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटान आनी जे आमचे कडेन फंड्स ना आनी तूं बजेटान पयलें डेफिनेटली तें मातशें उणें दिसता. पूण अंडर दॅट गतीशक्ती एंड अंडर सेंट्रल स्किम्स वी वील बी लॉन्चिंग दोज वर्क. तुमी सेंटराचेर पावले, परत सेंटराचेर हुंयची स्टेट उपलब्ध ना, आमी आसपाकूच जाय सेंटराचेर. आनी डबल इंजीन आमी कित्याक म्हणटा, जेन्ना आमचो सरकार आसा थिंगा आमचे इतले व्हडले महान नेते हांव समजता, बाब नरेंद्र मोदीजी आसा, गोंयान तेंचो वेगळेच भाशेन प्रेम आसा. आमी तरी ते कॅपिटलायज करना जाल्यार कोण करतले? आनी आमी ताजो फायदो घेवपाकूच जाय गोंयचे खातीर. आनी ताका लागून आमी घेता आनी आमकां गोंय दुसरेच भाशेन जाल्लें जाय. एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर तुमी एक गजाल एडमीट करतात की द ग्रोथ ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर इज अ मॅटर ऑफ सिरियस कन्सर्न. पळय तशें पळोवपाक गेल्यार हांव एगेन हांव म्हणटा, हांवें हें बरोबर आसा जाल्यार तुमी जाणा बरोबर आसा म्हण, पूण हांव नकळो हांवें सांगप जाल्यार, पूण म्हाका सांगीनशें दिसता कित्याक तुमी अशें म्हणटा. हांव येतकच खूब बदल जाल्लो आसा. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी हाडलेली आसा आनी ती पॉलिसी हाडले नंतर बेजीक आउटलायन कितें, वी वॉन्ट नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री, वी वॉन्ट दॅट इंडस्ट्री वीच वील एनकरेज लोकल एम्प्लॉयमेंट. आमी ही न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी हाडले उपरांत आमकां खरें म्हणटा तें जशें आमी म्हणटा देर इज अ बिग लायन, म्हणजे कितलेशे लोक येवपाक सोदता, पूण आमी सारके नॉन पोल्युटींग चूज करून इंडस्ट्री हाडपाक सोदता आनी वीच वील जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट. हाल्ली अधिवेशन आमचे असेंब्ली जाली तेन्ना हांवें थिंगाय आश्वासन दिलां, जी पॉलिसी आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसा आमी जाय जाल्यार मातशे बदल हाडटले. आमी कंपेल करपा तांकां जाता तितले आमचे गोंयचे भुरगे कामां दवरपा वीथ एडवान्स ट्रेनींग. ते कशे बसोवपाचे आमचे सद्या प्रयत्न चालू आसा. सो आमी तेजी काळजी घेता की आमचे लोकल यूथ एम्प्लॉयड जावपा जाय. आतां मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री एनकरेज करपा खातीर हो गोंयान म्हणजे चडशे मॅन्युफॅक्चरींग जायना. आमकां जायते ड्रॉबॅक्सूय आसा. कित्याक जाय तसो लेबर फोर्स, चीप लेबर फोर्स मेळना, मागीर रॉ मटेरियलूय दुसरे कडेनसून हाडपा जाय, दुसरे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तांकां आसा. सो एज कम्पेर्ड टू द अदर स्टेट्स वी फेस दॅट प्रॉब्लेम. तरी आसतना वी हॅव बीन एबल टू सस्टेन इट एंड एक्झिस्टींग मेनी गोवन इंडस्ट्रीज आर इन द मोड टू एक्सपांड, दे इन द मूड टू एक्सपांड. And this is a very healthy thing which I am seeing first time in the industry. आता allocation is a totally different thing. Okay, तांकां दिसता allocation कमी जालें,
But this is not the last budget or this is not the last situation. But We are एक गजाल just हा की coming तुम्ही याला- out of COVID period where we don't have perhaps that much of money for extra allocation to every department. We have to realize तुम्ही that. ज्यांना लोकल एम्प्लॉयमेंटाचे म्हणटात एक गजाल तुम्ही अग्री करता की ह्या बजेटा भितर स्किलिंगाचे भरपूर भर दिला. डू यू थिंक इतली वर्सां हो आस्पेक्ट आमी कंप्लिटली इग्नोर केलो? आमी सदांच भाशणां येताले की गोंयकाराक जॉब दिवपा जाय, एटलीस्ट 80% गोंयकाराक जॉब दिवपा जाय, पूण त्या इंडस्ट्री खातीर जे स्किल्स लागता ते स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाच्या दृश्टीन आमी फेल ठरले. हे बाबतींत हांव एक सेफली सांगपाक शकता, आज सुद्दां आमचे थोडे ग्रॅज्युएट पास जाता तांकां एक सादें एप्लिकेशन करपा लाय स्टेटींग सर्टन थिंग्स, यू वील बी एस्टॉनिश्ड द क्वालिटी ऑफ दॅट एप्लिकेशन, म्हणजे तांकां बरोवपा सुद्दां येना. सो अनफॉर्च्युनेटली दीस हॅज बीन द बॅकग्रावंड ऑफ आवर प्रेझेंट एज्युकेशन. म्हणून एक बदल, एक न्यू एज्युकेशनल पॉलिसी हाडपाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची प्रयत्न आसा अँड स्टेट्स आर गोइंग टू फॉलो दॅट टू ब्रिंग अबाउट ओवरऑल इम्प्रुवमेंट. इन द सेम डायरेक्शन एक पेट सब्जेक्ट आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचो स्कील डेव्हलपमेंट. कित्याक आमचे जे लोक एम्प्लॉय जाता दे शूड बी एम्प्लॉयेबल बाय द इंडस्ट्री. होच मुद्दो आमी व्हेरी सिरियसली घेतलेलो आसा आनी आमचे मान्य मुख्यमंत्री ते बजेट तेजो पळयल्यार एक्स्ट्रा एलोकेशन हेच कारणां लागून केल्ले आसा. भुरगे जेन्ना तेंचे कोर्स कंप्लीट करता, जे ते शिकता ते प्रॅक्टिकली तांकां एक जॉब मेळपा जाय आनी ते दृश्टीन हें काम चालू आसा आनी एक बरी गजाल जावन आसा. बिकॉज अनलेस यू स्कील युअर पीपल वेदर दे आर मेन ऑर विमेन, हाऊ कॅन दे बी एम्प्लॉयड, how can they contribute to the overall good of the economy and to their well-being? हे आमी चिंतून आमी ते केल्ले आसा.